बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो कोण जन्मदिवस आचरसून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावून व्हडा संतोषान आनी उल्हासा म्हणटा व्हेरी हॅपी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू आनी तुमच्या जिवितांत सर संगतीनी पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तुमकां मेळोवन दी. कॉरल रोजारियो, जेड मिनेजिस, दुबई. 18th birthday of Harry Victor Fernandez Stella Vasai, Mary Gonsalves, Cheryl D'Souza, Celestine Suarez, बॉम्बे. तसेच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात तांकां आमी अभिनंदन पाठयता. ॲलिस अँड फेलिक्स फेर्नांडीस बेळवाय, क्लॉड आनी सिल्विया मार्टिस कोल्हापूर. देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात तांच्या जिवितांत. डिवायन कॉल सेंटर दैवीक रेतीर मंदिर मुल्की हांगा तावन जायतीं आशिर्वादां बेसांवां आनी कुरपेशे शिवर अनुभव जाला. लुईस रेंजाल सर आशिर्वादां आनी बेसांवां पासत. बेनेडिक्टा पेरीस आनी कुटुंब फॉर द ब्लेसिंग्स रिसिव्ड अमिस्ट ऑल डिफिकल्टीज अँड स्ट्रगल्स. तशेंच एक परमनंट काम मेळ्ळेल्या पासत. क्लेटा सुवारेस, दुबई. आविल कॅरल डिसोजा, कोळालगिरी. रोनाल्ड डिमेल्लो, बेलमाण. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत रोनाल्ड डिमेल्लो, बेलमाण. फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स जायते आशिर्वादा पासत. अलेक्स वीरा, आराना. अरुण मोरास, पाणीर. एक व्हड ॲक्सिडेंटलान ते देवान निवारलेल्या पासत आनी सर आशिर्वादां दिल्ल्या पासत. लुसी फळनीर, मँगलोर. लिना मोरास, पाणीर. प्रेसिल्ला डिमेल्लो, उडपी. रॉकी क्रिस्टीन डिसोजा, कुंदापूर. आल्बर्ट कॅस्टेलिनो, शंकरपुरा. एतेल डिसोजा, देरेबाईल. ट्रिजा Corda, for all the blessings received amidst all difficulties and struggles. Jennifer D'Souza, perpetual succor म्हणजे नित्यादार साहेबिणीच्या मनाक जायतीं आशिर्वादां मेळ्ळेल्या पासत. रियोना डिसोजा फॉर गुड रिजल्ट्स अँड गुड मार्क्स इन एग्जाम्स. टीना क्वाड्रस एक बरें काम मेळ्ळेल्या पासत की निकोळी जावन. विजय पायस आनी कुटुंब किरें. सेड्रिक कुटिनो मुल्की जायतीं आशिर्वादां बेसांवां मेळ्ळेल्या पासत. शायना फेर्नांडीस, शिरवां मागलेले उपकार मेळ्ळेल्या पासत. शेरिल रिनल विल्टन फेर्नांडीस, शिरवां. अनिता तावरो, आय लॉस्ट माय गोल्ड अँड प्रे टू होली स्पिरीट अँड सेंट अँटनी अँड आय फाउंड इट विदीन अ डे. हांगासर मागोवन तांणी उलो दिल्लो मेळिल्ल्या पासत. देवाकार गाणी होकलाप दितात. सेफ डिलिव्हरी जाल्ल्या पासत. बाळंतेर बऱ्यातना जाल्ल्या पासत. आयोनिता अंद्रादे. इवलिन कोएल्लो, पालिमार. मार्गरेट अलेक्झांडर डिसोजा, सिर्सी. क्लॅरीन जीवन आणि जोहान्ना डिसोजा. सुनील जेसिका डिसोजा, दुबई. पवित्र आत्म्याच्या मानाक लॉरेल आणि लेविन पिंटो, जर्मनी. डॉमिनिक मत्यास, मुंबई. लॉरेन्स डिसोजा, हेजमाडी. मारिया फ्रोनिमा डिसोजा, तीर्थहಳ್ಳಿ. बेनेडिक्टा डिसोजा, किरे. फर्मिन सुवारेस ऑन द ओकेजन ऑफ 50th वेडिंग एनिवर्सरी. वसंत आणि मारिटा फेर्नांडीस आणि कुटुंब, बँगलोर. Severin Furtado, for all the blessings received by Severin Furtado. Alvin D'Souza, Permanoro. George and Darren Pereira, Mangalore. Ashok and Mabel D'Souza. Ashwal D'Souza, B.Ed exam and bare result आयिल्ल्या पासत. And तसेच Genevieve Desa for all the blessings. आणि तसेच रायन आणि प्रिन्सिटा मिनेजेस, उडपी. मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत. कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासत. 2 प्रकारची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. स्पॉन्डिलायटीस गोमटेची दूख नपय जाल्ल्या पासत. मानसीक पिडा गुण जाल्ल्या पासत. एक व्हड वायटांतले विघ्नांतले देवान निवारलेल्या पासत. पुलीस केस जावची आसली, कोर्ट केस आनी तशेंच जैल जावचें आसलें तांतले देवान मोगाच्या मनशाक निवारलेल्या पासत. जायते म्हयन्यांत हांव लोकांत आसल्या मोगाच्या मनशाक फाटीं येवंक साध्य जाल्ल्या पासत. जागो नावार जाल्ल्या पासत. कोर्टमा मदें जागो बऱ्या तरान वांटे विंगड जाल्ल्या पासत आनी जागो विकूंक आनी ताचे वरवीं तांचे आर्थीक अडचणी पयस सरलेल्या पासत. जागो विकून गेलो आनी एक बरें घर बांदूंक साध्य जाल्ल्या पासत. पावस येवचे पयलीं नव्या घराचें काम अखेर जावन ताचें उक्तावण करूंक फाव केल्ल्या पासत. बोरवेल कंठस्थाना बरें उदक मेळ्ळेल्या पासत आनी तशेंच उक्ते बांयती बरें उदक मेळ्ळेल्या पासत. आनी ह्या वर्सा बरें बेळें जाल्ल्या पासत आनी नवें काम अजापांनी फाव जाल्ल्या पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत. परमनंट रेसिडेन्सी PR मेळ्ळेल्या पासत. विजा साध्य जाल्ल्या पासत.
झुजा वरवीं पैन करूंक साध्य नासलें पूण अजापानी म्हणल्या बरें बरेंकन पैन करूंक साध्य जाल्ल्या पासत एजंडाक दिल्ले ते पयशे फाटीं मेळ्ळेल्या पासत रीण फारीक करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत मोगाच्या मनशाक घरा वेळार फाटीं आपण हाडल्या पासत गो बायला मते मानास्ताप आसलो वेगळो आसार दिवसाच्या वाटेन आसलीं आनी फाटीं येवन माया मोगान आतां एकवटान जिवन आसात रेतेर वरवीं आसलीं जायतीं अजापां विजमितां जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू. आता आमी विविध त्या पासून मागो उलो दिला मागया बेनेडिक्टा पायस आनी कुटुंब फॉर द इंटेन्शन्स ऑफ चिल्ड्रन दॅट दे टू ऑफ रिसीव द गिफ्ट ऑफ चायल्ड आनी भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत आनी बरें काम मेळचे पासत कार्मिन डेसा शिवमोगा तांच्या विशेष तेसा पासत डेनिस लेविस बरातरान बेगीन बरें जावचे पासत अलेक्स विरा आराना तशेंच अलेक्स विरा आरानाच्या विशेष तेसा पासत बरी भलायकी लाभच्या पासत अश्विनी आराना आपल्या सर गरजां पासत मागो उलो दिता लॉरेन्स पिंटो तशेंच मेलानी अंद्रादे ताकोडे रोनाल्ड मत्यास पांगला विशेष तेसा पासत मीरा कोटिनो पक्षिकेरे शारिल लिनल विल्टन फेर्नांडीस शिरवा मारिना फेर्नांडीस जॅनेट फेर्नांडीस बेळवा हिका बरी भलायकी लाभच्या पासत एक बरें फुडार जावचे पासत मिशेल आनी मेलिशा पिंटो आनी कंपनीचें कॉन्ट्रॅक्ट आणखी मुंदरसून वेच्या पासत आनी परतून काम दिवच्या पासत KRH एम्प्लॉईज कुवेट तावन बरी भलायकी लाभच्या पासत अनिता तावरो वडाला सोफिया डिसोज आनी कुटुंब गोवा बरी भलायकी पासत मारिया प्रोनिमा डिसोजा तीर्थाळी बरें काम आनी बरी भलायकी लाभच्या पासत जोनाथन डिसोजा कारवार कुटुंबाच्या सरतेसा पासत मारिया प्रोनिमा डिसोजा तीर्थाळी जॉयल ब्रिटोक एक बरें काम मेळचें पासत तीर्थाळी तशेंच बरी भलायकी लाभच्या पासत जॉय डॉमिनिक्स तीर्थाळी आनी विशेष तेसा पासत परमायन सुवारेस बरी भलायकी लाभच्या पासत फिलोमिना दुमिंगो ती संपूर्ण तरान बरें जावचें पासत आनी तशेंच परिक्षेनी बरें जावचें पासत ॲस्टन सावियो बरेटो आनी बरी भलायकी लाभच्या पासत जेन जोहेना बरेटो आनी तशेंच कायतान डिसोजा काटीबळ्ळा एक बरें काम मेळचें पासत अनिशा नाझरेत आशीष नाझरेत टू सक्सेसफुली कंप्लीट हिज लास्ट सेमिस्टर वय परिक्षेंत पास जावचे पासत आनी आतां नीट एग्जामांत पास जावन MBBS कोर्स करूंक साध्य जावचे पासत इंजिनियरींग सीट मेळचे पासत लॉयर जावंक आशेतात लॉयर कॉलेजीन ती एडमिशन मेळचे पासत CA जावचे पासत आनी सेमिस्टर एग्जामांत ती पास जावचे पासत आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक एडमिशन मेळचे पासत MD करूंक विशेष जावन आनी तशेंच PhD करून सुरू केल्या ती वेळार अखेर जावचे पासत ती अप्रूव जावचे पासत आनी परगांव वचूंक प्रयत्न करना आसा IELTS OET एग्जाम बरयल्या तातूंत पास जावचे पासत परगांवांत PR मेळचे पासत परमनंट रेसिडेन्सी विजा मेळचे पासत आनी कामाचें नवें काम मेळचें पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचें पासत कंपनी बंद जावचेर आसा दुबयंत ती बंद जायना अशें काम वचना अशें आर्थीक अडचणी आयल्या झुजा वरवीं ते आर्थीक अडचणी पयसरून बिझनेस परतून बऱ्या तरान जावचे पासत आनी कुटुंबांत आयले समाज इतिहास जावन कुटुंबां शांती समाधान एकवट येवचे पासत आडवटेन गेल्ल्या भुरग्यांनी मोबायल पळोवचें आनी कितें नाका जाल्लें पळोवचें आनी काजर जावंक आयकना जावचें वेळार एक बरो फुडार करिनासतना रावचें आनी घरान झगडचें ह्या सर्वांतान भुरग्यांनी बरें जावचें पासत मागो उलो दिला आमी सगळीं भावार्थान विस्वासान मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मलगड्या पासत मागया देवादीन क्लोटिल्डा अंद्रादे ऑन 23rd डेथ एनिवर्सरी तशेंच देवादीन सेलेस्टीन मेरी मोनिस नॉर्मा आनी स्टॅनी फेर्नांडीस रॉबर्ट पेरीस आनी तशेंच कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करतात तशेंच कुटुंबाच्या समेस्त मालगाड्यांचो उडास करता हेनरी डिसोजा सुरतकल कुटुंबा सरल्यांचो उडास करता फ्रांसीस क्लारा फेरावो कल्याणपूर फेरावो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता फ्रांसीस क्लारा फेरावो कल्याणपूर देवादीन मॅक्सिम आरान्ना आम्ब्रोस कॅस्टेलिनो कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता आलेक्स विरा आरान्ना तशेंच देवादीन जेराल्ड पिंटो आनी कुटुंबांत मरण पावल्या सर सांदे देवादीन अँटनी आनी लिली परबोसा बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट कोलकात्यांतल्या सर अत्म्यासो आनी विसर पडलेल्या सर अत्म्यासो उडास करता जेनिफर डी सिल्वा मुंबई देवादीन विन्सेंट फेर्नांडीस पडबिद्री मॅगदलिन पिंटो पडबिद्री चार्ल्स रोड्रिगस अल्फोन्स आनी तेरेसा डी सिल्वा मुंबई कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता स्मिता फेर्नांडीस पडबिद्री देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा रोड्रिगस केल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता ऑल्विन रोड्रिगस आनी कुटुंब राया गोवा देवादीन रेजिनाल्ड मतेयास पांगळा सेवरीन फेर्नांडीस मुकामार विलियम दुल्सीन विन्सेंट आनी मायकल डी अल्मेडा कुंदापूर अँटोनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट क्लिफर्ड लसरादो जॉन मोंतेरो उपिनंगडी जेसन टेलिस पुतूर
अँटनी मोनिस माडांत्यार, नातालिया रोड्रिगस, रुडॉल्फ आणि किंग्सली मत्यास मुंबई, मार्सेल आणि तेरेसा सांगतीस किन्निगोळी, विलियम आणि एव्हलिन रोड्रिगस, जुलियाना लेविस देरेबैल, पुलगतल्यात मॅसोडास करता पीटर प्रेसिला, फर्स्ट डेथ एनिव्हर्सरी मास ऑफ मॅन्युअल डिकुन्ना मोना, ग्रेसी पिंटो, फ्रान्सिस अलेक्स डिसोजा, कुटुंबात बरोड पवल्यान सोडास करता फ्रान्सिस रवी डिसोजा हेजमाडी, देवादीन सिसिलिया आणि प्रभू चरण तीर्थहಳ್ಳಿ, जॉन सल्डाना, लेस्टर डेविड डिसोजा, अँस्रिलिन फर्टाडो, आल्बर्ट डिसोजा, कुटुंबात मरण पवल्या समेस्त सोडास करता पीटर मिनेजस. शासनाचा विषय होती तंका येसमिया निरंतर प्रकाश संचर्मोदी समाधानेंते विषय घेऊन दे आमेन. सरलेल्या मरण पवल्या समेस्त पार्थांच्या आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेंते विषय घेऊन दे आमेन. सौम्या मंदिर तुझे सोच्या पो सुंदर ते उगम समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका बंधूंच्या अरसूच्या सौम्या दरबाराच्या. मुगेश छप्पा बेणीनो बोआ प्रभु स्वागत तुमच्या मिसच्या बलिदानाक देवाकार गांधीव्या देव उपकार बावड्या इतले बरे अर्थ अवकाश ताणें आमकां खर दिला. देवाच्या स्पिरितान बरोवन मिसचें बलिदान पवित्राच्या नावी माय मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी संभ्रम्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे असो. जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आणि मोगाळ भुरग्यानो देवाचो पवित्र आत्मो आमचे थंय देंवता आसतना सर बरेपण जावच्याक तेस जेजून बसयलेलो तो आत्मो आपल्या सिसा वयर 50व्या दिसा ताणें देंवयलो आणि तो देंवयता आसतना कसो उज्याच्या जिबांनी तो देंवलो आणि त्या सिसा थंय आसले सक्कडी बे पयसरून धैर्यान ते भरले आणि तसो पवित्र आत्मो जेजून आमकांय सदां काल आमच्या संगता रावतालो आणि तो वर्त्या तरान कार्य रुपी जालो जाल्यार आमचे जिवान भोव फळभरीत आणि अपुरबायेचें जातलें. म्हणल्यार जेजूच म्हणटा म्हजो आत्मा तुमचे थंय येता आसतना संपूर्ण सत्य तुमकां कळीत करतलो. आणि असल्या पवित्र आत्म्याची सगत आमी घेवच्याक ह्या 24 hours 24 वरांच्या जागरणांत आमी भागीदार जावंक आयल्या आणि आमी सच्या बलिदानांत आमी एकठांय जाल्या. आमी सर्वांक एका मनाची आणि एका काळजाची करच्याक जेजून दिले त्या आपोवणे आमी घेवया. आमचे ते असले उणेपण आमी वळखून आमची पातकां सांगाता म्हूण देवा लागीं एक जावन देवाच्या वर्त्या कृपेन बरोवंक आमी अथ्रेगया. हांव पातकी सर पदता देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसरून वायट आदर आणि बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पव्वड अपराध. ह्या पासून भगेवो सदांच सांगवार बरी सगळ्या देवदूतां आणि भक्तांक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनंतीकारात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदता देवा आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुटकर सोमिया काकुटकर क्रिस्ता काकुटकर क्रिस्ता काकुटकर सोमिया काकुटकर सोमिया काकुटकर.
महिमा देवा तू सर्गी आणि शांतिताच्या इष्टा संसारी सर्व पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्भेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन भासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया देवा आमच्या सरपददा बापा आयच्या दिसाच्या दाबाची संभ्रमारुई देशा आणि लोकांमध्ये विस्तारलेलं तुझ्या परिचय तू पवित्र करताय युगा युगांक तुमचे पवित्र आत्म्याची देणी सुभामपणी वत आणि जे काम शुभ वर्तमानाच्या परगटण्याच्या सुरवेग तुझ्यापणे घडून हाडले तेच दाळपणे आमच्या काळार पवित्र आत्म्याच्या भरलेल्या बावरता उदशी पुढे वर म्हणून आम्ही मागता ह्या मी मागता आमच्या सुम्याधोपताचे जो ख्रिस्ता वरविंग तो करो दे तुझ्या स्वयं पवित्र आत्म्याच्या पणांची येता आणि राजवर सलयता ससनाच्या ससना आणि ते बसून असले ते घरांत भरलो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो तो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या रेखाचेर वसून रावल्यो ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाजा सक्ते प्रमाणे परकी भाशेन तोय उलोवंक लागले संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी ताणें उलयल्लें हर एकल्याक आपापल्या भाशेन आयकताले देखून लोक सकट तटाक जालो ते शर्माले आनी विचमीत जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलियार न्हयवे तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें आमी हांगा आसाव पार्थियांतले मेदियांतले एलामांतले मेसापोतामियांतले जुदेवांतले आनी कप्पादोसियांतले पुंतुसांतले आनी आसियांतले फ्रिजियांतले आनी पंपिलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयिल्लेले जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयिल्ले वरस मेळिल्ले क्षेत्रांत आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाचे विचित्र कृत्यां विशेन ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकता देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार तुझ्या आज्ञा सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर धाड तुझ्या आज्ञाक सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर
आत्म्या मुजा सर्वेस्पराक नावाड सर्वेस्परा मुजा देवा कितलो तू वर्तो महिमेन आणि वैभवान बरलो प्रकाश बरी म्हणतात नेसलो तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. पृथ्वी तुवे तिच्या बुन्यानीचेर बांधून हाडलाय ससनाच्या ससनाक ती तीरगड केल्याय मानक्या परी दर्यान तिका पांघरून धरलाय तिच्या पवल दोंगर उदकार बुडोन आसात. तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सांब पावलान कुरितकारांक बरयलेल्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक की शकना. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्तांतय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्यातय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यान. कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तांतय घडता. आमी सोमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्थान घेतलां आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पियोवन सो दिला. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोपकार. उभी राहूया. पवित्र आत्म्या ये देवोन आणि फाल्कय सर्गीन थावन उजवाडाचे तुझे किरण येतो बापा दोबळ्यांच्या येतो दाता देण्याच्या येतो दिव्या काळजांच्या बोजवंदारा भोवऱ्या आत्म्यांक दुर्लभ तो सैर्या स्वादिकर्या विशेफा विशेव तू वावरतल्या सावळी भोवतान सुत्तऱ्यान बुजवण करी रडतेल्यान ये उजवाडा सर्व संपूर्ण बरे आत्मे परिपूर्ण तुका पाते तेल्याचे नामोन शातय काय इले वाईटा पडनासले नासल्यार तुझो तेर आधार तू सकळ मेळले भिजय सकळ
सोकोलें तांबई सकड गायलें बागै सकड गट जाल्लें शेक सकड तण जाल्लें वाटे परते आड गेल्लें लाभय तुझ्या वाट्यान तुझे राशेन पातेल्या पवित्र तुझी साथ देणी लाभशे गुणाचे पून लाभयांका बरे मोर पावय सुखा सस्नाच्या आमेन. Alleluia, 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 Alleluia. पवित्र आत्म्या देवण ये भर काळजां तुझ्या बावार्थ्याची आणि पेटयतांतून उजो तुझ्या मोगास. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा सांजेर जुदेवाच्या भियान शिस दारां धांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांच्या मोद्यागात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून तांणी तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बोगसितात तीं बोगसतलीं. जांची पातकां तुमी बोगशिनात तीं बोगसोवची नात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मगीच्या भावणीनो आयकलो आमी बोव वापरपाचो वांजल आनी आमकां सगळ्यांक कळीत आसा हर एका वर्सा म्हणल्यार बरें 50व्या दिसा आमी सांगाता मेळोन हो संभ्रम करता आनी प्रत्येक तरान अवकाश आमकां मेळ्ळा 24 वरां जेजू सांगाता आनी त्या आत्म्याच्या सक्तेन बरो अशें आसता. म्हणजे एक सवाल तुमकां, जेजून पवित्र आत्म्याक बायबलान कितलीं नांवां दिल्यात? कोणाक कळीत आसा गे? सांगयात, काय म्हणना अंदाजे गे 1 गुंटू पडल्यार आंबो ना जाल्यार एक पातोर वेस्ट. मुन्सिबीदार पाराकली. होय, ओके. कितले कितले पाराकली मागीर पळय कितले? 10. आनी कोणी? 12. हां, कोणें म्हळें तें 5. वय 5 नांवां जेजून दिल्यान. आतां ती 5 नांवां जेजून त्या पवित्र आत्म्याक दिल्ली आमी पळोवया. पयलें नांव जावन आसा मोगाचें न्हू, लुकाचो वांजल 12 अध्याय 49 वोल्ड. लुकाचो वांजल 12 अध्याय 49 9 वोल्ड. कितें म्हणटा? हांव ह्या संवसाराक उजो हाडूंक आयला. पळया, तर पयलें नांव पवित्र आत्म्याक उजो. आणि
आमी पळयलें जाल्यार स्थानीक जो हांव कितें म्हणा लागलो, हांव तुमकां उदकान पवित्र स्थान दिता, पूण म्हजे उपरांत जो कोण येता पळय तो पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां पवित्र स्थान दितालो. तर आमच्या थंय तो पवित्र आत्मो त्या बाप्तिस्मा दिसा आयिल्लो, पवित्र स्थाना दिसा आयिल्लो, उत्सव जावन पेटोवंक जाय. त्या खातीर आमी केदाळे एक उडास दवरूंक जाय. हो पवित्र आत्मो आमचे थंय आसलो सदांच कार्यरूपी जाता म्हूण सांगोंक जायना. कित्याक थोडे फावटी आमी ताका सिस्टमॅटिकली ब्लॉक करून थंय बसयता. तो आमचे थंय उजो जावन पेटना आनी उजो जावन तो खतखतो मोग या खतखतो परसळ आमकां पळोवंक मेळना. त्या खातीर ताणें म्हणलें आसा जोहान 15:7 वळ, तो म्हणटा तुमी म्हजे थंय एक जावन रावात आनी तुमी तेच फळ दिवंक शकतल्यात यशस्वी जाता म्हूण ताणें केदाळे सांगोना. आमच्या बायबलां वांजलांत तुमी पळयलें जाल्यार यशस्वी जावचो शब्द तुमकां पळोवंक मेळना. फळां बरीं जातल्यात, फळ दितल्यात आनी तसले फळ दिवच्याक आमकां सतोचो आत्मो आमचे थंय येतना आमकां आदार दितालो. आनी तिसरें नांव जावन आसा पवित्र आत्म्या जेजून दिल्लें. जुवांव सुवांजल 14 15 वळ, चॅप्टर 14:15 कितें म्हणटा? तुम्ही म्हजो मोग करशात जाल्यार हा म्हजे उपदेश पाळतल्यात, म्हजे उपदेश पाळटल्यात, तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तळवळ हांव बापा लागीं मागतालो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. येस, वॉट अ वंडरफुल थिंग. मजतदार गोंयकार आसा जाल्यार तांकां शारो दी. ह्या इंग्लिशान जाल्यार इज ए कम्फर्टर, इज ए काउन्सिलर. पळया कोलो वापरपाचो शब्द मजतदार दितालो. मजतदार कितें करतालो? मजत करतालो. आणि मजत करताना तो कितें करतालो? आमकां सदांच मजतेंत सांबाळटालो. जायते पेरंट्सांनी येवचे आनी म्हणचे फादर म्हज्या भुरग्याक वाचताना वाचूंक जायना, वाचलें उडासाक उरना. हांवें केदाळे म्हणचें वाचल्यार न्हय उडासा उरचें, वासनांतल्यार खंय ना उडासा उरचें न्ही. ताका मोतीक तो वसना फादर. वचच्या पयलें ताणें बुकान पळयचें न्हय कालें आसा म्हणून, ना जाल्यार मोतीक कालें वयचें, नाका जाल्लें वेता. म्हज्या भुरग्यांक केदाळे म्हज्या इस्कॉलान हांव शिकयता आसतना म्हज्या भुरग्यांनी एक दिसी म्हाका कंप्लेंट करुना, म्हज्या मोतीक वचना, म्हाका वाचलें उडास उरना. कित्याक म्हळ्यार ताका मेथडॉलॉजी आसा. ती मेथडॉलॉजी दिली जाल्यार आपुरबाय तरान आमची भुरगीं वाचतात. त्या वेळार हांवें ताका सांगचें जालें तुमकां कळीत ना गे, तुम्ही पवित्र आत्म्याची मजत मागल्यार तुमच्या भुरग्यांक तो प्रेरीत करतालो आनी तुमच्या भुरग्यांक वाचूंक सकत दितालो. तुमच्या भुरग्यांक वाचलें उडासाक उरची सकत जाणवाय तो दितालो. त्या खातीर मगेच्या भावान आनी भयणीनो तो मजतदार आमी कितें केलां गो थंय ताका ओगेत बसलां. कित्याक की पळयात तुमी आतां डिवायन रिट्रीट सेंटर कडेन काम जावन आसा किचनांत. ताका एक मेन मेस्त्री आसा आनी ताका एकलो असिस्टंट आसा न्ही गे. मेन मेस्त्री म्हणटा आज इल्लो मोठ जाला, म्हाका कांय मूड ना काम करूंक, हांव ओगेत न्हिदता. म्हळ्यार त्या असिस्टंटान काले घरचे कालेल्ली सिमेंट खावची गी ताणें खावंक जाता ना. तो म्हणटा हांव येना, म्हाका जायना आज मोड आतां करून म्हाका कितें गे बरें न्हीद या म्हण बघता. तो एक मेळ्ळें उशाण येता, माथ्या बांदा दवरता आनी न्हिदता. कालें करतालो मजत. ताचो हेल्पार वगैर बसतालो. पळय आमी तेसान गेला, आमी मजतदाराची मजत मागोवं ना. मजतदाराची मजत मागल्या शिवाय आमकां ती मेळची ना. त्या देखो मगेचे भावन आनी भयणीनो इसारा हर एक दिसा सकाळी उठताना मजतदार सांगता मागा आनी तो मजतदार आमकां सगळो दीस मजत दितालो. मातें हर एका तुज्या कार्यानी मजत मागा. हांव आसलो चड जावन हिंदू स्कुलांनी मोगाच्यानो, पूण थंय हांव म्हज्या भुरग्यांक एग्जाम हॉलाक 15 मिनटां पयले एंट्री करयतालो आनी हात जोडून दोळे धांपोवन पवित्र आत्म्याचें गीत गावन ताचे उपरांत म्हणटालो पवित्र आत्म्या होली स्पिरीट. थंय आमी इंग्लिशान आसलें ICSE इस्कॉल. होली स्पिरीट एनलायटन अस, हेल्प अस, आमकां कुमक कर, मजत कर. आमी तें वाचलां, आमी तें एका वर्सान शिकलां, तें सगळें आमच्या उडासा घेवच्या बरी कर. पळया हिंदू जावं मुस्लीम जावन कोणी जावं पारसी जावन जैन जावन पवित्र आत्म्याक कांयच उणें ना. पवित्र आत्म्या कडेन मागल्यार तो कोणाक दिता, सगळ्यांक दिता. आज हांव पळयता आमच्या कन्नड सेक्शनांत 50% दुसऱ्या जातीचे असतात, धर्माचे असतात, ह्या डिनॉमिनेशन असतात. ती सगळीं मागतात. मागतना तो दिता. कित्याक म्हळ्यार त्यात जो जवान जालां आमकां सांगलें आसा जो कोण
सोम्या थंय विश्वास दवरता ताका सस्तीचे जीव देवूच दिता तस जेजू दिता आणि त्या प्रमाणे पवित्र आत्मो मजतदार आमकां मजत करता. एक पिटी सांत आंतोन त्या दाडा फ्रांस जावन आसलो तो बारीच अजापा करतालो. गेल्ल्या गेल्ल्या कडेन अजापा करची. हें पळोवन सुपिरियर म्हणा लागलो तुवें अजापा करीचे जाल्यार म्हजें परमिशन घेवचें. आतां आमी कापुजीन आनी फ्रांसिस्कान विधेय पण आमकां बारीस आमी ना म्हणो ना. आमच्या सुपिरियराक केन्नाच ना म्हणना. त्या देखून वय म्हणा लागलो जायत वडील बापानो तुम्ही सांगिल्ल्या बरी हांव दी हांव अजापा करची जाल्यार तुमच्या परमिशना विणे हांव अजापा करचो ना. आनी असो चिंतून वेतालो. वता आसतना कितें ते पादुवाचे कॅथेड्रल बांदताले. पादुवाचे कॅथेड्रला जावन वयर जावन एकलो मनीस पांय निसरून पडटा कामाचो. आतां तो पडत जाल्यार मेलो तो कित्याक म्हळ्यार जायते उंचायेक आसलो. आनी ह्या वेळा ताणें एक वदळा आंतोनीन जावं पाद्र आंतोनीन अजाप केलें जाल्यार तो सुपिरियरच्या एगेन्स्ट वेता. पळय विधेय पण म्हळ्यार त्या प्रमाणे अविधेय जावन खंयचेंय आमी करूंक जायना. विधेय आतां कितें करपाक लागलो वो पवित्र आत्म्याची मजत मागा लागलो आनी म्हणा लागलो पवित्र आत्म्या मजत कर त्या मनशाक थंयच रावय. खंय तो ऑलमोस्ट निस्त्रला सकयल असो पडोंक जाला. वो म्हणटा थंयच रावय. पवित्र आत्म्या रावयलें धांवलो फाटी कोणा लागीं सुपिरियरा लागीं. सुपिरियर लागीं म्हणा लागलो फादर थंय एकलो कॅथेड्रला जावन सकयल पडच्यार आसा मरच्यार आसा तुजें परमिशन न्हय हांवें कांयच करूंक जायना. त्या देखून म्हाका एक परमिशन दिता गे. दिनसान रावतालो गे दिनसान रावतालो गे थंयचेच वडताले. तो म्हणलो वच वेक्की वचून अजाप कर आनी ताका मरोंक सोडिनाका. गेलो प्रादांतोन गेलो आनी म्हणा लागलो येस अल्टार येस केल देवलो उबे रावलो वच म्हणा लागलो. पळया आपूण पायतारान पवित्र आत्म्याची मजत मागतना कसो दिता पळया मोगाचें नांव. त्या देखून ह्या पवित्र आत्म्याची मजतदार हेल्पर यू हॅव बीन गिवन दॅट आणि तो तुमकां आपूण पायतारान सांबाळटलो. चवथें नांव जावन आसा जोन्स एंजल 4 अध्याय 14वी ओळ 4:14 4:14 जोन्स तुम्ही कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. 4:14 जोन्स एंजल चॅप्टर 4:14 4:14 सामार्य स्त्रियेक म्हणली उतरां पूण हांव दिता तें उदक हांव दिता तें उदक पियेता तो केदींच तान येवन सोना. केदीन ताणें सोना मुखार हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सस्तीक जिविताक उमाळून वळते. एक जर जावन पवित्र आत्म्याक आनी एक नांव जर 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 ओके रावना तुमच्या बांयत जरनातल्या बांय पट्टू जाता. पट्टू बांय लागीं कोण येवसाना कचरो घालतात. आनी जर आसा जाल्यार तुमी म्हणटा आमच्या बांयत बरी जर आसा. ह्या वर्सा देवान जायते जर आमकां दिल्या कित्याक बरो पावस येयला. आनी जायती जाणां म्हणा लागली फादर हांव न्हू 7 रिंगा उदक आसा फादर आमच्या बांयत बरी जर आसा फादर. आनी हांव इतिळूंक गेलो एके धड उदक नातल्यार हांव येतालो खंडीत जावन आमी येतातल्या ती जर तुजे थंय आनी म्हजे थंय वळ जाय. ती जर वळोंक जाय आनी कसली जर पवित्र आत्मा आमच्या थंय वळोंक जाय. पवित्र आत्मा बरोन आमचे थंय वमता जाय. त्या खातीर जेजून म्हणलें उतरां जो दवा त्या दवे वळेन तो म्हणा हांव येयला जिवीत दिवच्याक बरोन वमताच्या बापाचें जिवीत दिवच्याक. पळया आपूण पळयतारान तो म्हणटा बरोन वमताच्या बापे जिवीत ह्या व्हडच्या जरीत हांव तूं घेतालो. त्या देखून मोगाचें न्हू आमचे थंय जायतो हुरूप आसोंक जाय. आयतार हांवें केदाळे वचोन भाऊंचे सोमारा सकाळी सोमारा 2 पार म्हाका क्लास घालतात. ताचे उपरांत आराधना आनी ताचे उपरांत मीस. ह्या क्लासीक वेताना पळय जाय एक एकल्यांनी ऑलरेडी डिसायड करने येतात आज कोणी जावं दी हांव घट्ट जेम काडटलो म्हूण. आनी हांव कोणाकी जेम काडूंक सोडिना. आनी जेम काडली जाल्यार म्हजो तकली वयर वता. आनी पळयता हांव तेन्ना म्हणचें तुमी रेतेरी खायल्यात की मोरना खायल्यात. न्ही आमी रेतेरी गायल्यांची मुखां म्हणा अशें आसानांत. रेतेरी गायल्यांची मुखां म्हणा अशें पळा 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 परत चलतात. ह्यो तुमचे गजाले थोडे फावटी आमकां आमच्या गोंयकारांक आमचो शब्द चेंज जाता न्ही गे. त्या वेळार इंग्लिशान घालून सांगता वय
ताचे उपरांत मात पळयचें मोगाचें तें फस्ट क्लासी उपरांत हांवें पळयलां एकच एक मनीस तकलीफां दाखयली ना. कित्याक म्हळ्यार तांकां हांवें इल्लें बेश्टो न्ही दवरचें, तांकां म्हणचें आसा तुमी एका दोळा न्हिदल्यार म्हाका एक विकनेस आसा, न्हिदल्ल्यांक पळयल्यार म्हाका जायना. कित्याक म्हळ्यार जेवसारची विदोळी तें जाता, त्या खातीर म्हज्या हातांत असलो मायकान खाण्ण उडयतालो. आनी आतां कोणी न्हिदले आसल्यार तांकां आयकना, न्हिदल नातल्ली तांकां उठया खंय म्हण तेणें हाडल्यार कोणी न्हिदना म्हूण चिंता. तुमी न्हिदची मनशांनी, तुमी जिवाळ. ताका जाय म्हळें ती जर तुमचें तें व्हडली जाल्यार खंडीत जावन आमी न्हिदों 7 तासांना मोगेचें न्हू. कित्याक हांव पळयता पुरो सण म्हणल्यार आसना मोगेचें न्हू, कंटिन्युअस काम करता जाल्यार कांयच बरो आसा. तेन्ना म्हणजे देवा ती व्हडची जर तुवें दिल्ल्या खातीर तुका आर्गां जेजू, होगळाप जेजू. कित्याक म्हळ्यार तसलें एक बरेंपण तुवें दिलाय. आनी ह्या खातीरच मोगाचें न्हू आमी कॅथोलिकांनी इतलें आपरबायतारान ती जर आमचें तें वळटा आसतना जिवाळ जावंक जाय. जिवाळ जावंक जाय. आनी 5वें नांव जावन आसा मोगाचें न्हू जेजून पवित्र आत्म्याक दिल्लें. पयला प्रेक्षितर काळ Acts of the Apostles, धर्मदूताची कृत्या chapter 1 verse 8 verse 1 chapter 1 verse 8 धर्मदूताची कृत्या Acts of the Apostles 1:8 पहिलो अध्याय 8वी ओळ कितें म्हणटा पळय. पूण बापान आपल्या स्वंत अधिकारा निश्चित केले वेळगडी समजून घेवचे काम तुमचे न्ही, पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. या देवा पळया तुमचे थंय पवित्र आत्मा येताना तें बळ मेळटलें, बळ मेळटलें. कितें हांव तुमकां सांगता मोगाचें न्हू, फाल्यां दिपाकी म्हजे वटेन आसलो डिसेंबर 26 हांव आमच्या न्हू शेटी लागीं पडलो मोगाचें न्हू. ह्या भुजाचे दोनी सायडी उक्ते जाल्ले, हाड दोनी उक्ते जाले. आनी म्हाका म्हळें तुवें वचत हॉस्पिटलां वचोन तुवें सर्जरी करी जाय, मणिपालांत करी जाय, फाल्यां सकाळीं तुवें जॉयन. हांव आनी एकल्या कडेन गेलो, म्हजो एकलो धाकटे रस्ता तेच्या कडेन विचारलें कांय करीचे की. तो म्हणा लागलो करूं सांगला मो वय, पूण हांव तुका सांगता तूं बरो कर कॅर करची जाल्यार करची कर, कॅर करूंक एक दीस रेस्ट नातले, कॅर काले करचें. हांवें सांगलें देवा हांव कॅर करून भितर बसलो जाल्यार हांवें काणयल्ली मिनिस्ट्री कितल्या जाणांक कश्ट जाताले देवा तूं पळय म्हूण सांगलें. मोगेचें न्हू तुमी म्हजे थोडे व्हिडिओ पळयसी जाल्यार इतलोय म्हजो हात वयर वचनातलो. म्हाका हात हेंगे न्हू फादर अब्राहमाक कळिता तो एक दीस सर खाल तुज्या हाताक. हांवें कोणा चड सांगो ना बुलेट म्हजे स्किट्स जाले म्हूण, कितल्या जाणां सांगचें त्या दुखून हात दूख फादर हांगा आमच्या कापूचे नागान तो बुलेटान पडला म्हूण सयत कळीत ना. आतां खंय तांणी व्हिडिओ पळयतना खंय कळचें अरे आनी सांगूंकूच ना. कित्याक हांव देवा वयर तें बळ घाल, देवाचें बळ म्हाका दितालो म्हणून पातयेवन असो मोगाचें न्हू. 1 म्हयनो जालो, 2 म्हयने जाले, 3 म्हयने उपरांत हांव गेलो. 3 म्हयने उपरांत वतना धाकट्यारान म्हजो एक एक्सरे काडलो आनी ताणें पळोवन म्हाका कितें विचारलें वताय तुमकां तूं देवाचें काम मस्त करताय की. ताका हांव पात्रां म्हूण कोत्ता पूण हांव डिवायनांत आसा म्हूण ताका कळीत ना. देवाचें काम मस्त करताय की. वय हांव डिवायनांत आसा, निरंतर म्हाका प्रिचींग आसता, कावन्सिलींग आसता, कन्फेशन आसता, मस्त कामां आसतात. आनी त्या दाळा ताणें म्हाका म्हणलें उतरां त्या खातीर तुजें हाड घटसालां, तुजें हाड घटसालां. मोगाचें न्हू डॉक्टर संदेश शेट्टी कल्पना थिएटराच्या ऑपोजीट तो आसा थंय पूर्णिमा क्लिनिकान. ताणें म्हणलें हेंचिना पणपिनी म्हणा लागलो तो म्हाका ಈರ್ನ ಎಲುಬು ಗಟ್ಟಿ ಸರಿ ಆತುಂಡು आणि म्हाका म्हणा लागलो 6 म्हयन्या भितर तो हात तूं कितलो वयर उखलताले पळय म्हणा लागलो. 5.5 म्हयने जाले 4/1/26 ना आतां 6 म्हयने जुनान जावचे तशें आतां इतलो हात वयर करूंक जाता मोगेचें न्हू. ते ताणें हांवें चिंतलें देवाच्या बळांत आमी काम केलें जाल्यार देवाचेर पातयेवन काम केलें. म्हाका एक बे आसलें फाल्यां सकाळीं कापुजीन पात्रां म्हणटाले तुवें कॅरलेस केलें, तुजो हात वयर वचना जाल्यार कितें करतालो तूं म्हूण सांगतात कोणा म्हूण बारीसां पियेतालो मागतालो हर एक आराधना मागतालो जेजू पळय जेजू म्हजो हात वयर वचना. आनी केदाळे पात्री पियोवंक हांव उडा सट्टालो कित्याक म्हण 50 वर्सां ताणें आपल्या हातांचे ते गाय काडून तो मागतालो आनी तेन्ना म्हाका केदाळे ताचो उडास येतालो आनी ताचे कडेन मागतालो. म्हज्या भावनान भिडून आज इतल्या आपुरबायतारान हांव ह्या हातान उजव्या हातान इतले कामां करता गे मोगाचें न्हू. म्हाकाच रियली पातयेवंक जायना. देवाचें बळ तुजे सांगता आसतना देव तुका आपुरबायतारान सांबाळटालो. त्या खातीर आमी म्हणचें मोगाचें न्हू पातयेया आनी देवाच्या बळान बरा आनी पवित्र आत्म्याची 5 नांवां बरीं उडासुरा. पयलें नांव उजो,
दुसरे नाव समाग्रसत, तिसरे नाव जर मजतदार, चौथे नाव वळची जड, पाचवे नाव देवाचे बळ. पळ्या व्हॉट ए मायटी पॉवर. त्या देखून पेंतेकोस्ट टायमार मात नाही, हर एका वेळा हे वरते सगत आम्ही घेऊन जाय. पवित्र आत्म्याचे सगत आमच्या ते सदांच कार्यरूपी जाताना आम्ही जिवाळ जातले आहो. आमेन. आम्ही उभे राहूया. एका निजा देवाते आमचो भावार्थ आम्ही उसारया. एकाच देवाक सत मानता. सोर पदवेदार बापतो सर्ग आणि प्रथमेसो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आणि एका सौम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सरकाळा आदी बापा थावन जल्माला. देवा थावन देव, उजवाडा थावन उजवाड, खऱ्या देवा थावन उपजाल्लो खरो देव. तो देवा थावन जल्माला ताका रचूंक ना. बापाच्याच सैमासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आणि आमचे सोडवणे पासत सर्गार थावन तो देवलो आणि पवित्रत्म्या वरवीं अंकवार मरेचे उदरी ताणे कूड घेतली आणि तो मनीस जालो. आणि आमच्या पासत पॉन्स पिलाता खाल ताका कुर्सार मारलो. ताणे कश्ट मरण सोसले आणि ताका निके पिलो. आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गात सोडलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परत्यान येतलो आणि ताचे राजवडकेक शेवट आजचो ना. आणि पवित्रत्म्याक सत मानता. सोमी आणि जीवदातार तो बापा आणि पुता ताव निप जाला. बापा आणि पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आणि महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता. पत्कांच्या बोक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान असा म्हूण मानता. आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आपण बैथरान आमची प्रार्थना देवा मुखार दवरतना तो ताच्या भुरग्यांक खान दिता आणि आमची प्रार्थना तो सफळ करता. त्याच बरें फळां बरी जावच्याक आमी त्याच देवा लागीं विनंती करून मागया. सर्गींच्या बाप्पा, तुझे राज परगटोवंक वावूरच्या पापसाहेबाचेर, सर बिस्पांचेर, याजक आणि धार्मीक भाव भयणींचेर तुझी भरपूर बेसवां घाल. पवित्रत्मेच्या बळान सुवार्थेक साक्षांत जियेव तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. हे एवकरिस्ताचे बलिदान आमकां आत्मीक घटाय दिवचे, जिणयेन बदलावण हाडचे पेंतेकोस्त जावन दी. आज आमी आयकल्ले देवाचे उतर आनी स्विकार करचो कुमगार आमचे ते नवेपण तशेंच आध्यात्मीक बदलावण हाडून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सर्वांग जमले आमच्या थंय ती वर्ती जरी पवित्र आत्म्याची सकत सदांच वाळो दी आणि देवाचे बळ आमच्या थंय चड आणि चड मापान वाडोवन पवित्र जावच्याक, आत्मीक बरेपणान बगच्याक आणि देवासपणाची भुरगीं जावच्याक सम्या ह्या सगळ्या भुरग्यां वयर तुज्या आत्म्या सकत कार्यरूपी जावन दी. सुडसुडान आमी जियोंक आमकां तूं पाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. संतोष भरितायच्या वर्त्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका, स्वीकार तूं कर ये बापा. स्वीकार तूं कर ये बापा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पददा देवा बापा मानता तसले जा म्हणो मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या आणि अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पोर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या पुताचे बसवणे प्रमाणे ताणें शिकयले सगळे सत पवित्र आत्म्यावरी आमकां उगडापें जावं आणि आज्ञाचो गोठो आमी दिसान यादी वळखून तांतो पावत्या बरें वांटो घेवंक आमी पावूं. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वर पवित्र बापा, सर्पद आणि ससनाच्या देवा, सरकाळी आणि सतय आम्ही तुका दिन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. जागा तुझ्या पुताकडे एकवटून तुझ्या आपणालेली भुरगीं जावच्या दुयेंताळपणी आपयले. तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्या पाठयलोय आणि असो पाचकाचो कोट संपूर्ण हे पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्या सगळ्या पसांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आणि एकच बाबाट तू सारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या बसांचो एकच नांव ताळो रचून हाडलो. ह्या परी तुझी पवित्र सभा जल्मायली. देखून पास्काच्या सुंदोच्या नादान उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचे सद्दळपण निरंतर गायतात तुझे मुखार. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. भूसर्गी तुका जय. भूसर्गी तुका जय. भूसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. भूसर्गी तुका जय. भूसर्गी तुका जय. भूसर्गी तुका जय. बापा, खरंच तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडवून ही देणे पवित्र कर. पण आम्ही मागता जाऊन ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या सुकुशेने कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें, ही तुमी समेस घेयात आणि हांतले पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काळ, नव्या आणि सश्णे खळचे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमच्या पासत आणि समेस मनशां पासत तें वाळवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबा सगट परगटुया. सुमी जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो. बापाच्या मरणासनी पुन्हा जीवनपणा समय भक्तीपणे उगडास करता आणि जिविताचो उंडा आणि सोडवाची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊ आणि तुझी सेवा करू. आमकां पाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आणि लियो आमच्या भगेवन बापा, पीठ पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणान बरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजलीत मुकामल फोलो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देव माये संगती
भगवान धर्मदत्ता आणि सर खाली तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचेच थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्यान भोव मोगाचे आणि आपुरबाईचे प्रार्थना आमकां सिगयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताळणें पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सर वायटांतली आमकां निवा. थाय करून या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीचे भाग आणि आमच्या सर्वांना जेजू क्रिस्तचे येणे भरोशान अत्रेकतले आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकातांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आणि महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुजे कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तुजी येता आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान आणि मायमोग सदांच तुमचे सवे असो. तुमचे सवय असो. मायमोग असो आणि एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. बोमोगाच्या बाबेडन आणि मुगाळ भुरग्यान पळया आमचो सोमी. अनाथ आमकां सोडिनासतना मजतदाराक ताणें आमकां दिला. त्या मजतदारच्या वर्त्या कृपेन बरयले आमी सदांचो सोम्या ते एक जावन फळां बरी जावच्याक ताणें दिल्या आपोणे आमी घेवया. हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली. तुझ्या मोगान भरून सोम्या काळजांत येताय तुकाच म्हाका दिवून चिनी नंदन करताय. प्रार्थया. बापा सगळ्या देण्याच्या दातारां तुझ्या पवित्र सभे सर्गीच्या देण्यान तो भरताय. तर तुवें दिल्याय ते करपा सांबाळ आणि मी आतांच घेतल्या आत्मेक प्रश्ना वरवीं पवित्र आत्मा दिसान अदीक आमकां आपल्या हातीन घेवं. आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचेर हात चलोवं आणि सर्वांचो फळ आमच्या जिणेंत वाडोवं. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवय असो. आणि सर पदवेदा देव
बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. सदांच पवित्र आत्म्याची सगत घेऊन जिवाळ खरी क्रिस्तांव जावच्याक वसोण्यात क्रिस्ता शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. या फुडा हांव तुमकां सेवाक म्हूण उलो करसोना. बागार म्हजे इश्ट म्हणटलो, म्हजे इश्ट म्हणटलो.